प्रेस आनी ही आयची प्रेस घेवपाक बिकॉज ऑफ दिनू मयेकर लँड ग्रॅबिंग केस. फर्स्ट इंट्रोड्यूस करता आमची टीम. हांव प्रेजिडेंट आंजिलो कुनिला, वायस प्रेजिडेंट एटर्नी सेवी डिसुजा, ट्रेजरर डॅनी डिसुजा आनी वायस ट्रेजरर अश्वेक परब, वायस एटर्नी. येस या आमी आतां रिगार्डींग हे लँड ग्रॅबिंग केस तेजी हांव तुका थोडी म्हायती दिता, कित्याक सगळीच म्हायती तुमकां मेळना न्हू. सो पयली आमची लँड ग्रॅबिंग जाला 436/1 हे सर्वे नंबरान. इट इज मुड्डे, तो वाडो कितें कॉल करता मुड्डे. आनी थिंगासोर स्टार्टींग जाला, थिंगासोर इशू की लँड ग्रॅबिंग म्हणजे ते एक तेणी डॉक्युमेंट रेडी केलो, एक पार्सेकार म्हणून तेजे डॅडीन केलो आनी तेज्या बारोवऱ्या मागीर ते आमचे मामलेदारान पावली आनी हांव ते हेका एपियर जालोलो. दॅट इज 2016 एपियर जालोलो. आमची तेणी भायर उडयली आनी ती मागीर फुडें गेली. ती एक मॅटर जाली. आनी सेकेंड 33,326 कितें. आनी तेज्या उपरांत मागीर कोण येयले की ती तो जागो शिवशंकरान घेतलो म्हणून तेजे कडसून, पार्सेकारा कडसून. आनी तेज्या मागीर फुडें जालें आनी मागीर आनी एक इशू येयलो परतून लँड ग्रॅबिंग 496/1. आनी तितून अशें जालें की तेणी क्लेम केले 2 लाख स्क्वेअर मिटर की आपणाची म्हणून. बट हे दोनी 436/1, 496/1 ही लँड बिलोंग टू कोमनीदाद. ही प्युअरली कोमनीदादीचो जागो, हो कोणाचोच जागो न्हू. कोणीय येयलो आपणाचो म्हणटा तशें जायना. पूण थिंगासो स्टार्ट जाले 2 लाख स्क्वेअर मिटर. 2 लाख स्क्वेअर मिटर दिवपाक कोमनीदादीचो कोडूच सांगना. कोर्टान खंयच बरयलेलें ना की 2 लाख दिता म्हणून. तेज्या सकल कितें तें लायक 30 स्क्वेअर मिटर, 30,000 स्क्वेअर मिटर फॉर एग्रीकल्चर हे कायदो आहा. मागीर कमर्शियल आहले 1000, मागीर 600 केले आनी मागीर 400 जाले. हे कोर्ट सांगता. पूण हेणीन कसो डॉक्युमेंट केला तो आमकां खबर ना. आमी कोर्टान गेले, हायकोर्टान गेले. हायकोर्टांतले मागीर आमी FIR घातलो. FIR घातलो कोणाचेर? आमी FIR घातलो यशवंत सावंत, मिनाक्षी सावंत आनी तेजे आनी विक्टीम मेवले, कित्याक तेणी जमीन तेंचे कडसून घेतली. तो देवेंद्र सिंग तो, मागीर सत्यवती सिंग, योगेंद्र सिंग आनी सुजेता फोगट हे 4 जाण तेंचे 2 लाख स्क्वेअर मिटर आहा न्हू, तेतले 20,000 स्क्वेअर मिटर तेणीन परचेस केलो. आनी अहेंच आमी आतां कोर्टान वचोन आमची 20,600. सो आतां अशें जालां की कोर्टानसून गव्हर्मेंटान डायरेक्शन दिलां, ट्रान्सफर केल्या ती SITक केल्या. आतां ही मॅटर आतां सद्या आमकां लेटर मेवला त्या प्रमाणे SITक गेल्लेली आहा. आनी SITक वयता आसतना तितून आनीक एक मुद्दा, आमी FIR केला तेन्ना तितून ED भितर येयली. EDन म्हाका समन केलो. EDसीन गेलो, हांवें तेंचे फुडल्यान प्रश्न म्हाजे स्टेटमेंट दिलो आनी सगळें जालें. आनी आफ्टर दॅट दे वेंट, तेंचे इन्वेस्टिगेशन करून तेणी रेड मारली. आनी नाव एट प्रेजेंट 2-3 दीस जाले ते शिवशंकराक तेणी कस्टडीन घेतलेलो आहा. सो हांव मागतां डिपार्टमेंटाच्यान आमचे वेगळीचे वेगळी आमकां जमीन पोत्ती मेवल्या पुरो. आतां SITन कितक्यो कंप्लेनी आहात तुमच्यो? SITन आतां सद्या ही गेलेली आहा, एकूच आहा. पूण आमच्यो टोटल 2 आहात त्यो. 436/1 दॅट इज 33,000 आनी आतां ही आहा न्हू ती 2 लाख स्क्वेअर मिटर. सो एक गेलेली आहा आमची.
सद्या म्हणजे दोनूय वयतल्यो आनी गव्हर्मेंटान तांकां ट्रान्सफर करूंक सांगल्या सो इट्स ऑलरेडी आमकां ऑर्डर मेवलेली आहा आता ईडीन जी कारवाई केल्या त्या खंयच्या प्रॉपर्टीचे केलेले आधी ती टोटल दोन लाख. आनी FIR केला पळय तेजे दॅट इज टू आसागांव कम्युनिटी टोटल जागो कितलो तो तुमचो आसागांव अंजुना community अंजुना 2 लाख स्क्वेअर मिटर ओके तेणें ते पेपर केल्यात न्हू ते 2 बट दॅट लाख प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू कम्युनिटी ऑफ युअर्स ओके सो ट्रान्सफर तेंचे तुमी कोणाचें नांव घेतलां पार्सेकर ओके तांकां तेंच्यांनी कशी ग्रॅब केली ही प्रॉपर्टी हितून सगळें कन्फ्युजन जाता 436/1 तितून पार्सेकार आहा ओके पार्सेकार आहा तोय कनेक्टेड टू शिवशंकर आहा ओके आनी हितूनय 2 लाख स्क्वेअर मिटर आहा न्हू तितूनय कनेक्टेड टू यशवंत आनी शिवशंकर यशवंत फ्रॉम आसागांव हांव नको तेजे तो कसो भारतात जालो पळय तो 2 लाखाचो जमीन आमची लँड आनी कोणाची तो ग्रॅब करून तो इन शॉर्ट तुमच्या कंप्लेंटीचेर आता कितके FIR रजिस्टर झालेले आहेत FIR एक जाल्लेली आहा एक जाल्ली आहा. सद्या एक जाल्लेली आहा सेकंड हांवें ऑलरेडी कंप्लेन केलेले आहा अजून FIR जावंक ना FIR कोणाच्या अगेन्स्ट झालेली आसा एगेन्स्ट जाल्लेली आहा यशवंत आनी मिनाक्षी आनी ते टोटल तेंचो ग्रूप आहा तेंचो ग्रुपा तेंचो हय ओके आतां कितें फॉलोअप घेतले तेजेर फुडें फॉलोअप आतां आमची SITन वयता म्हणटकच वी वील इतलें सगळें जाय सर आतां कोणाचो पॉलिटिकल हात आसलो डायरेक्टली हेंच्यांनीच हे गोलमाल सगळो केल्लो आसा पयलींचो कोण म्हाका सांगूंक कांय कळना कित्याक म्हाजेन कोणाचेरूय ब्लेम तुमकां कितें प्रूफ दिसता हेजेर? नासतना न्हू बट देर इज समथींग कोण तरी आहा तेज्या फाटल्यान एकल्याशेन काय करूंक जायना न्हू कोण तरी आहा फाटल्यान न्हू इट वील बी कोण पॉलिटिकल असूं शकता हें दिसता हांव तो सांग इट्स नो कमेंट Yeah. Since when your body is existing, Commandant body? केन्ना कॉलेज सांग केन्ना तुमची बॉडी केन्ना सावन आहा हेजेर सद्या Present प्रेझेंट body. बॉडी Present. Present body. आता एप्रिल 25 ना आता हे फ्रॉड जाले आता केन्ना तुमकां सजमून येयले तुमकां हय तुमकां केन्ना कॉलेज हे फ्रॉड जाला ते गोमान येयला आमकां 2019 16 कांय खबर ना आवट एंड आवट जाला the pages were taken from आनी आमच्या ऑफिसांसून थोड्यो पेजी गायब जाल्या टोंबू बुकाच्यो the pages पोहे गायब जाले हिंगासोरी डॉक्युमेंट ना आमचो म्हापसाय ना आनी आर्कायजानूय ना सो फर्स्ट बॉडी कडल्यान कितें तरी पळय आमचे हे आसता न्हू ऑफिसाचे हे कस्टडी आसता बुकांची ती आमच्या क्लार्काशीन आसता Okay. इस्किरांव म्हणटा पळय तेजीशी सो आमी जस्ट तेज्या फाटल्यान Yeah, but did you complain about it? वय कंप्लेन Immediately. केलेले आहा सो आनी ते प्रोड्यूस कोर्टाक केला सगळे कंप्लेन पेजीस लॉस पळय सगळे आतां लँड ग्रॅबिंग जालें तुमी एक्शन घेतली मागीर ईडी दिसांनी प्रेस घेवपाची कारण कितें म्हणजे तुमकां दिसना की ही प्रेस घेवपाक खंय तरी लेट जाली ना लेट कित्याक जावना कित्याक आमचो पळय आतांय हांव एडवोकेटाची वचून आमचो प्रोसेस चालूच आहा वी आर पळय आमकां सिस्टमीक डॉक्युमेंट आसूंक जाय फुडें झगडपाक न्हू सो वी आर आमी येतात वयतात आमच्या कोर्टासून चालूच आहा आमी रावतले जे ईडी केन्ना तेजी कस्टडी घेतली पळय ते सो वेट टू ईडी सगळ्यांकूच मागता आउटकम वी वर वेटिंग द आउटकम सो आतां अरेस्ट केला म्हणजे दॅट मीन्स इज गिल्टी आता 2 दिवसाला त्याला अरेस्ट केला सो वी आर हॅपी अबाउट इट द ईडी हॅज arrested him, put him during for 9 days. That is a good sign that there is something going on. The ED is taking action, and I hope government, Honorable CM also gets and the Revenue Minister gets property back to Anjana Bhumidar, because it is lawful. We are the lawful owners of the Bhumidar. Now what is your next step? We are filing in SIT, no? You have already filed. Yeah. नेक्स्ट स्टेप वी हॅव टू सी नाव वॉट इज आफ्टर 9 days कस्टडी Outcome. एक्सटेंड जाता तेजी इज इन JC विल सी विल बी दॅट See this Shiv Shankar Maikar, I know him well. From the last 20 years, I think he had land grab in a field, Anjuna. ओके There we have won the case. It's a big field. From that time, he's been trying to grab land in Anjuna Bhumidar. Many years when I was attorney, I attended Shataji trial. Shataji trial Kalado.
rent that करपाक. It is in Kumlida. The tenant was his father, actually his grandfather, but he was claiming. But we have won the case and the field has come back to the Kumlida. From that time he has been in this kind of nuisance to grab Kumlida's land. आनी आमी आयकलां की खुबशे तो डोनेशन करता हेच तुमचे कोमनिदाद जागे हितून बीन केला काय 100%. कितें म्हणटा तुमचें कितें म्हणणें हाचेर? आतां तो इतले डोनेशन तो दिता शिवलिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑब्वियसली ते पयशे फ्रॉम द लँडांतलेच न्हू 20,000 ताणें ऑलरेडी इकलेली आहा कोमनीदादीची न्हू. तेणेन ते थिंग अदर नॉन गोवन्स तांकां इन्वेस्टरान तेणेन ड्यूप केले फॉर्जरी प्रॉपर्टी विकता तो फॉर्ज करून आपल्याच्या नांवार हाडटा आनी तो विकता In office of Bhagatan. खुबशे रिलीजियन प्लेसीसार बीन स्पेंड करता म्हणून आयकपाक गेला. स्पोर्ट्स म्हणून नाका कितें म्हणून नाका स्कूल्स म्हणटा जाल्यार स्कूल्स बांदतात आनी टेंपल्स बांदले तेणे आनी Sports ground. स्पोर्ट्स ग्रावंड So money which he is spending on religious places and all, give usually donation. that those money from this land grabbing. इज फ्रॉम अंजुना कोमलीदा लँड फॉर्ज करून रेग्युलर करपाक जाय पूण ते कोर्टान ते आमचे डिसिजन ते आमी जनरल बॉडी General body. एंड वी विल आस्क आवर गांवकार कितें करुया पळय ते थोड्यो केसीस आहा तांकां रेगुलायज करूंक जाय कळ्ळें. थोड्यांनी सेम दिनू गोंयकारा भशेनूच एनक्रोच करून थोड्यांनी 2,000 स्क्वेअर मिटरान घरां बांदल्यात. आतां कोण 200 to 50 स्क्वेअर मिटर बांदल्यात. सम केसीस वी कॅन आमच्या कोडारूय बरयलेले आहा दॅट वी कॅन ऑल्सो रेगुलायज विदाउट कितली घरां टोटल? तुम्ही डिसिजन घेऊन अजून त्याच्यावर कितें डिसिजन घेवंक ना कित्याक जनरल बॉडी मिटींग जाय. म्हणजे आतां तुमी आतां ती 200 आनी 300 स्क्वेअर मिटरान घरां आहात तांकां तुमी सपोर्ट करता. हय तो डिपेंड डिपेंड they should do a proper planning. When they were built. When they were built. लोकल्स Locals very important that are Very old houses. Old houses. व्हेरी ओल्ड Who are हाऊस 40 really years 45 Who are really deserving. आम्ही फाटल्यान सर्वे केला सम ऑफ द एनक्लोजर्स आर रिपीट लायक एकट्याचे 5 प्लॉट्स आहा. So we will आनी आवटसायडरांची घरां आसा तेंचेर कशें कितें एक्शन घेतले? आमकां तितून थोडी मेवल्यान आमकां सांगूंक जायना की डिफिकल्ट सांगपाक न्हू आतां ना जाल्यार सेम न्हू डिफिकल्ट सांगपाक बट आमी अंजुना सगळे कोमदाद आतां सगळो स्वताचे- कोटा काडून आमी ऑफिसान हेड ऑफिसान दिला अंजुना कोमदाद स्वतःचे काही ऑफिस केन्ना तयार बांदतले? व्हेरी सून आमी आर्किटेक्टाचो जो प्लॅन रेडी जाला तो आतां आमी वचोंक जाय रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट TCBन तो एप्रूव करूंक जाय प्लॅन मागीर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो अप्रुवल घेवन पंचायतीची NOC घेवन वी विल स्टार्ट इट वील कम व्हेरी फास्ट आमी सगळे थारयलेले आहा सगळे जालेले आहा ऑलमोस्ट 80% जालेले आहा पेपर वर्क आतां फॉर्मेलिटीज थोड्यो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.